भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या समाधीच्या दुरुस्तीचे काम मनोहर पर्रीकरांच्या समाधीच्या कामाबरोबर बेगीनूच जातले। दोनूय गोंयच्या सांस्कृतिक दायजाविशीं लोकांक म्हायती दिवपा खातीर करतात। तशेंच गोंयांत भेट दिवपी पर्यटकांक प्रेरणा दिवपाक हे काम करतात म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्या। RDX खातीर मिरामारच्यान गौतम शिरोडकार। ही जयंती सगळी घरात साजरी केली जाता। आम्ही तरी अजून कन्सेप्ट या मनोहर पर्रीकर स्मृती स्थळाचो कन्सेप्ट पुराय कंप्लीट जावना, अजूनही पुराय कंप्लीट जावपाचो आसा। मुळात कन्सेप्ट जे चक्र आणि ताच्या उपरांत समाधी स्थळावेली सगळी ज्ञान आणि परिपूर्णता हाच्या कडेन वचपी पुराय कन्सेप्ट आनी थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातलो। हे पुराय हातूंतल्यान आज आमचे आर्टच्या भुरग्यांनी, आर्ट कॉलेजच्या भुरग्यांनी मनोहर भाईंचेर आधारीत पिक्चर्स थंयसर डिस्प्ले केली। हाज्याय फुडें ही कंप्लीट स्मृती स्थळ अशाच पद्दतीच्या वेगवेगळ्या कलाकार आनी हाज्या खातीर सदोदीत डेडिकेट केले वयतले। मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या खातीर आमी सदोदीत तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आनी सायन्सा खातीर आसलेलो मोग हो सदोदीत भुरग्यांच्या मदीं जागो दवरपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जो सुरू केला तेजो 4थो ओनू इव्हेंट आसा, ताका इनॉग्रेशनाक वचपा खातीर म्हाका खूब गडबड आसा म्हणून थोडीशी आमी मनोहर पर्रीकर बायपास, काणकोणांतलो सगळ्यांत व्हडलो बायपास ताका नांव दिलो मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल। आमी जे भुरग्यांक इनोवेटीव लॉ शिकोवपा खातीर आमी मनोहर पर्रीकर लॉ स्कूल तांच्या नांवांत सुरू केलें। मनोहर भाईचो स्पोर्ट्सा खातीर आशिल्लो इव्हेंट आमी लक्षांत घेवन मनोहर पर्रीकर आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नावेले। अशा पद्दतीच्या विविध प्रकल्पाक याद दवरून आनी आज काल नव्यानी आमी मनोहर पर्रीकर हांचें नांव मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे एअरपोर्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तें नांव दिलें। इन डिफेन्सान मनोहर पर्रीकर डिफेन्स स्कूल रिसर्च ह्या पद्दतीन मनोहर भाईंचें नांव हे सातत्यान गोंयांत आनी देशांत तांच्या कामा खातीर सातत्यान उरचें हाच्या खातीर सरकारान केल्ले हे प्रयत्न आसा। मनोहर भाई पर्रीकर हे सातत्यान सगळ्या भुरग्यांच्या मदीं, गोंयकारांच्या मदीं, देशाच्या मदीं हे तेंचें ज्ञान आनी डेडिकेशन हाच्या खातीर सदोदीत अमर उरतलें हांव इतकेंच सांगता। आनी फक्त एकूच तुमकां मुळात आमचे चिराग जैन हू इज एन आर्किटेक्ट डिझायन फॉर दीस कन्सेप्ट हांव हेज्या फाटीं फक्त वळख तेजी इतक्याच खातीर तुमकां करून दिता कारण ताजे पेरंट आशिल्ले, म्हणजे ताजो बापूय हो स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या जी समाधी बांदल्या तेन्ना ते कन्सल्टंट आशिल्ले आनी आतां ताजोच चेडो बाब चिराग जैन ह्या समाधी स्थळाचो कन्सल्टंट आसा। योगायोगान हो कन्सेप्ट ताका मेळ्ळो। थोड्या दिसांनी आमी भाऊसाहेब बांदोडकर हांचेंय समाधी स्थळ पुराय रिनोवेट करपाचें आसा। ताच्या खातीर आमकां कोणी सांगपाचें आनी एडवायस करपाची गरज ना, तेन्ना बांदलेलें आमी ह्याच कन्सेप्टाच्या बरोबर तोय भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें स्मृती स्थळ पुराय रिनोवेट करपाक घेतला। त्या खातीर पयले मुख्यमंत्री आनी मनोहर भाई पर्रीकर हेंच्या दोगांयच्या निमित्तान हे एक गोंयकारां खातीर आनी तशेंच हांगा येवपी ट्युरिस्ट हांच्या खातीर म्हणजे एक प्रेरणा दिवपी ही स्मृती स्थळां आसतली इतकेंच सांगता। आनी मनोहर भाई पर्रीकर हांकां गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांकां आमी आदरांजली दिता, श्रद्धांजली दिता।